देशात 5 राज्याच्या विधानसभा वेचणुकीच्या मतमेजणीक सोमारा 4 मेक सुरुवात झाली। केरळ, आसाम, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुदुचेरी या 4 राज्यात आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात मतमेजणीची प्रक्रिया वेगान सुरू असा। आता मेरेन आसाम आणि अस्तंत बंगाल भाजप आघाडीचेर असा। केरळात काँग्रेस, तमिळनाडूत टीव्हीके मुखार, पुदुचेरीत AINRC ची आघाडी हे विशीं गोयच्या फुडाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यात। आयकात। त्या भूमीचेर जशें जाता आमी आयकलां पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जीची जी भूमी, त्या भूमीचेर तांची आयडियोलॉजी, तांचे विचारधारा ते घेवन ते जगले। त्या पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या पदस्पर्शान आणि जन्मान पावन जाले त्या भूमी भितर कमळ फुल्लें आणि ते सुद्धा पूर्ण बहुमतान जें आसा त्या खातीर परत एकदा सगळ्यांचे अभिनंदन। आणि तांच्या हातूंतल्या नेतृत्वान भितर माननीय नरेंद्र मोदीच्या विकासाची गंगा वेस्ट बेंगालांनी भितर जातली आणि मोठ्या प्रमाणात थंयचो नवीन रोजगार आसतलो, थंयचे हे सगळे इन्फ्ल्ट्रेशन आसतले, कितें घुसपेट आसतली ती बंद जातली। त्याच बरोबर ते उतर दिल्लें आसा माननीय अमित जी शान हे सुद्दां सगळे फळाफूल जावन एक वेस्ट बेंगालचो जातून भितर इतले महान प्रगती विभूती जन्माक आयली, इतली व्यक्तिमत्व जन्माक आयली, जांचे उपन्यास बरोवपी कादंबरीकार आसतले, मागीर ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यीक आसतले, त्याच बरोबर थंय स्वातंत्र्य सैनीक आसतले, ते धगधगते एक अग्निकुंड ते तातूंत भितर काली मातेचो आशिर्वाद आणि दुर्गा मातेचो आशिर्वादान आयज येदें व्हडलें यश आमकां मेळ्ळें। आसामाकूय रिपीट जालें तुमी? आसाम कारण भारतीय जनता पार्टीचे हातूंत भितर आसाम सुद्दां रिपीट जातलें हें सगळ्यांकच खबर आशिल्ली। रिजल्ट येता तो अपेक्षीत रिजल्ट आसा। ज्या तरेन बंगालचो विशय गेली कितलींशींच वर्सां चलतालो आणि ज्या तरेचे ते ज्या तरेचे शासन जशें म्हणटात बंगाली चलतले आणि ते मोडून काडपाचें सुचोवण्याचें आसलें तेंच्या लोकांनी निर्णय घेतलो आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आता पर्यंत जो आसा 10-10.5 वर पयलीं आसा रिजल्ट आमी लक्षात घेतलो की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जनता पार्टीक मेळटा आणि एक अशा तरेचे म्हणजे ज्या तरेचे म्हणजे खोटारडे अशा प्रकारची ऍक्टिव्हिटी आसा लोकांच्या मती भ्रष्ट संक्रमित करून आसा शासन करपाचो प्रयत्न ममता बंदी करताले लोक करताले आसा ते मोडून काडपाचो निर्णय आसा तो खंयच्या बंगालच्या जनतेन घेतलेलो आसा आनी तो आज सांजपर्यंत जो आसा साखर म्हणटकच दनपार पर्यंत आसा स्पश्ट चित्र लक्ष येता आनी त्यामुळे हांव तेंच्या बंगालच्या लोकांचें स्वागत करता आनी जे एक बरें सुशासन चलोवपाच्या लोकांनी आसा त्या निर्णयाचे ते हांव उमेदीन जे आसा परत एकदा बंगालचे लोक भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्या नेत्यांचे अभिनंदन पात्र आसा।